नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. हणजुण्या पार्टे उपरांत इंदोर मध्य प्रदेशाच्या तरणाट्याक मरण. आमदार लोबन उक्तायलो ओव्हरडोसाचो दुबाव. मतभेद कुशीक दवरून आमदार विजय सरदेसायन फोंड्या पोटवेंचणुकेंत उमेदवार केतन भाटीकाराच्या प्रचारात घेवचो वांटो. दक्षिण गोंयचो खासदार विरोधीचे विजयाक आव्हान. मडगांवांतल्या वॉर्ड मर्यादा विशींचो तापला वाद. वॉर्डाच्या संख्येत आनी शिमेंतल्या बदलाक लागून थळाव्या लोकां मदीं पातळ्ळा भयाचें वातावरण. फाटल्या 50 वर्षांत काँग्रेसीक देशा खातीर करूंक ना कांयच, फक्त केला लूटमार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो आरोप. लोकांनी फोंड्या पोटवेंचणुकेक रितेशाक दिवचो तेंको, केलें आव्हान. हरमल खालच्या वाड्यार 6 ते 7 शेक्साक शॉर्ट सर्किटान लागलो उजो. सुदैवान टळी जिवितांनी. आमदार जीत आलोरकरान घडणूक थळार वचून केली पळोवणी. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात आता मेरेन 5 बळीचो जबाब केला 2. वावडीचेर कोणेच दवरचो न्हय विश्वास. डीआयजी वर्षा शर्माचें आश्वासन. आता खबरो विस्तारान. मतभेद कुशीक दवरून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायन फोंड्या पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसीचो उमेदवार केतन भाटीकाराच्या प्रचारात वांटेकार जावचे अशें आवाहन दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरोधीन केलें. भाजपाक हरोवपा खातीर व्यापक हित लक्षात घेवन एकठांय येवपाची गरज आशिल्ल्याचें विरोधीन उलयलें. I was campaigning for Dr. Ketan Bhatikar house to house, and the ground support what he is having and the ground reality, Congress candidate Dr. Ketan Bhatikar is winning hands down. Now about Goa forward, I was watching from Delhi. I think so during the assembly session, 1-2 days of the session, there was some misunderstanding, some tu me calling words. So it was unfortunate. And I think so as an alliance partner, Goa Forward has to participate and directly campaign for Dr. Ketan Bhatikar. Misunderstanding can be sorted out. As an alliance partner, there are channels of discussing and sorting out matters of misunderstanding or whatever allegations have been put against each other. But I appeal to Goa Forward, please come out. This is your chance to prove your allegiance. We know they've got good influence in Ponda. So I appeal to Mr. Vijay Sardesai, the president of Goa Forward, please set aside whatever differences are there. We'll sort it out. But in the larger interest of defeating the divisive government, the failed corrupt government BJP, please come and support Dr. Ketan Bhatikar. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका करीत फाटल्या 50 वर्षांत काँग्रेसीन देशा खातीर कांयच करूंक ना, फक्त लूटमार केल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्र्यान केलो. तशेंच काँग्रेस पक्ष खोटो आनी कोट्यांनी रुपयाच्या घोटाळ्यांत अडकून उरलो पक्ष अशेंय ताणें म्हणलें. फोंड्या पोटवेंचणुकेक मतदारांनी रितेश नायकाक तेंको दिवन भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराक बळगें दिवपाचें आव्हान केलें. तशेंच 2027 भाजपाकूच जैत मेळोवन दिवचें अशें आव्हान केलें. काँग्रेसीन फाटल्या 50 वर्साच्या कार्यकाळात कांयच करूंक ना. वयल्यान जाल्यार ह्या देशाक लुटपाचें काम केलां आनी आतां उरलेलेय बी जे आहा पळय जॉयन जाल्या तेय कितें तरी मेळटा जाल्यार आपल्याक लुटपा खातीर फोंड्यांतले लोक थंयसर जॉयन जाल्ले आसा. हांव तुमकां मुद्दामून सांगता, ही फटिगाची पार्टी आहा, ही लुटारूंची पार्टी आसा. तुमी हिस्ट्री काडून पळयात. हांव जर तांची हिस्ट्री सांगूंक वचत जाल्यार खंयचे स्कॅम तेंच्यांनी करूंक ना कदाचित तुमकां खबर आसचें ना. म्हणजे 2G स्कॅम पासून ते कोट्यांची स्कॅम जी आसा पळय न्ही, ही काँग्रेसच्या कार्यकाळात ह्या देशाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना, ह्या गोंयाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आयला की तुमचें एक मत हे बाब रितेश रवी नाईक
हाका विधानसभेत तर पावयतले बट त्या बरोबर तुम्ही डबल इंजिनचे सरकार म्हाका आनीक स्ट्रेंथ दितले, म्हाका आनीक घट्ट करतले आणि परत एकदा 27 डबल इंजिन सरकार हाडटले. हरमल खालच्या वाड्यार 6 ते 7 शेक्साक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. सुमार 30-40 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात बोळी सयत बायलांचो जबाब नोंदाचे काम पुराय जाले. आता मेरेन या प्रकरणात 5 जाणांच्यो तक्रारी नोंद केला अशी माहिती पुलीस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मा हांणी दिला. या प्रकरणाची गंभीरताय पळोवन वावडींचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन पुलीस उपनिरीक्षक वर्षा शर्मा हांणी केला. कदंबा महामंडळा कडल्यान जावपी निश्काळजीपणा, भौशीक सुरक्षेक धोको, म्हापसा आनी पणजे बस स्टँडाची देखरेख करूंक ना असो आरोप खासगी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान केला. देखून तामणकरान कदंबा महामंडळाचो सरव्यवस्थापक रोहन कासकार हाचे आड म्हापशे पोलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केला. तशेंच पाड रस्त्याचेर पडिल्ली फोंडकुलां हाचेर कारवायेची मागणी करून कांयच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडटा अशेंय कागाळीत नमूद केला. आयज आमकां कंप्लेंट एक दिवची पडटा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर. जो MD मॅनेजिंग डायरेक्टर रोहन कासकर कदंबाचो आता कंप्लेंट दिवपाची पाळी कित्याक येता की 16/4/2025 आमी ताका एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें हातीन आनी जे म्हापसा आनी पणजे कदंबा बस स्टँड जे पळय आसा ते संदर्भान सगळे डिटेल ताका सांगलेले परिस्थिती. मागीर परत 28/4/2025 रिमांयडर दिलो, मागीर 8/5/2025 परत रिमांयडर दिलो आनी 18/8/2025 परत एक रिमांयडर दिलो. आनी जे वाहतूक मंत्री आनी मुख्यमंत्री तांकांय आमी प्रत्येक मिटिंगेन निदर्शनाक हाडले की म्हापसा बस स्टँड आनी पणजे बस स्टँडाची परिस्थिती जी आहा ती अत्यंत हालाकीची आहा. आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जेन्ना सरकार विधानसभेन सांगता इम्प्रूव जावपाक जाय, तो जर इम्प्रूव जाता जाल्यार बस स्टँड पयलीं जो बेजीक पळय बस स्टँडाचो विशय हो सुटपाक जावो. आनी जर बस स्टँड बरे आसत जाल्यार लोक पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचो वापर करतले. त्या संदर्भान मुख्यमंत्र्यान ताका आदेश दिले की बस स्टँडाची सुदारणा करपाचेर म्हणजे हॉट मिक्सिंग हें सगळें काम हातीन घे. वाहतूक मंत्र्यान 15 जानेवारीक सांगले की काम सगळें हातीन घे आनी बाकीचे कितें विशय आहा आमचे इलेक्ट्रीक बसीच्या संदर्भान बी ते सोडय. 22 तारखेक जानेवारीच्या इन्स्पेक्शनूय जालें हांगासर बस स्टँडाचे. सगळे बेजीक पळय जे कितें गोश्टी आहा ह्यो सुदारणा करून मागीर तेजो पियेवपाच्या उदकाची वेवस्था, मागीर जे सोकपीट आहा RTOन वयता ते ओव्हरफ्लो जाता, सगळो घाण वास थंयसर पसरला आनी जे कोण पळय RTOन बी वयता तांकां पब्लीक जे पळय आहा पळय RTO ऑफिसान वयता तेंच्या हेल्थाचो क्वेश्चन एरायज जाता थंयसर. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना निदर्शनाक आमी पळय हाडलेल्यो त्यो गोश्टी निदर्शनाक हाडून मुख्यमंत्र्यानूय सांगून आनी वाहतूक मंत्र्यान सांगून जर जो मुजोर ऑफिसर आयकना जाल्यार ताका लागून आयज आमकां दुर्दैवान हांगासर पुलीस कंप्लेंट करची पडल्या. येता तो आयतार म्हणल्यार 5 एप्रिलाक साश्टी म्हालात व्हडा प्रमाणात धिऱ्यो जावपाच्यो आसा अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. गोंयांत धिरयाचेर बंदी आसून लेगीत चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी धिरयांचें आयोजन नेटान चालूच आसा. संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशे आरोप जावपाक लागला. कांय दीस पयलीं असोच प्रकार तेलावलीम नावेली घडिल्लो आनी ह्या प्रकाराचेर थळाव्या पुलिसांनी पुराय आडनदर केल्ली. उपरांत जिल्लोधिकाऱ्यान ह्या विशीं संबंधितां कडेन उंचेल्या पदावयली बसका घेतिल्ली आनी बेकायदेशीर धिऱ्या आड खर कारवाय करपाचो आदेश दिल्लो. साश्टीन धिऱ्यो हो एक पारंपारीक इव्हेंट हांगा मोठ्या प्रमाणात आयोजीत जरी ताजेर बॅन असलें तरीकूय तो मोठ्या प्रमाणात आयोजीत पूण लेन सिजनाक हो इव्हेंट चडसो बंद उरता. आतां म्हायती मेळटा ते प्रमाणे फाल्यां इस्टर आनी फाल्यां
साश्टीच्या कोस्टल बेल्टाक त्याच बरोबर तळावली नावेलीच्या बाकीच्या जाग्यार हो इव्हेंट सकाळ फुडें 5:30 मोठ्या प्रमाणात आयोजीत जावपाचो आसा. खुबशीं घेरणां हांगा आयोजीत जावपाचीं आसात आनी स्पेशली इश्टराच्या दिसाक ही घेरणां आयोजीत जावपाची आसा अशी म्हायती मेळ्ळा. आतां प्रश्न येता तो असो, पयरूच बुधवाराक कोऑर्डिनेशन कमिटीची मिटींग जाल्ली. ही मिटींग जी आसा ती चेअर केल्ली साऊथ गोवा कलेक्टर एकनाथ लेटस हांणी. ताजे नंतर ह्या मिटींगेक SP संतोष देसाय आशिल्ले, बाकीच्या पुलीस स्टेशनाचे PI आशिल्ले, मायना कुर्तरी, कोलवा, मडगांव हाजे PI आनी एक एडिशनल कलेक्टर आनी बाकीचे ऑफिसरूय आशिल्ले. सो भिरग्यांचेर बॅन कसो करप, बॅन आशिल्ले भिरग्यांचेर बंदी कंप्लीट कशी करप आनी भिरग्यो जायनासतना हाडप हाजेर एकंदरीत चर्चा जाली. आतां ही ज्यो भिरग्यो आयोजीत जावपाच्यो आसात त्यो फाल्यां सकाळीं 5:30 सगळ्यो स्टार्ट जातल्यो. म्हणजे कोलवा, नावेली, तरावली आनी तुका माजोड्डा, उतोड्डा ह्या भागांत चडश्यो त्यो धिरयो आयोजीत जावपाक आसात. त्याच बरोबर कुडचडेच्या काही भागांनी त्यो धिरयो सकाळ फुडें आयोजीत जातल्यो, घेरणां जी आसा ती आयोजीत जातली अशी पक्का रिपोर्ट पुलीस डिपार्टमेंटाच्या इंटरनल सुत्रांनी आपल्या सिनियरांक दिलो आसा. आतां पळोवपाक जाय की ही कोऑर्डिनेशन कमिटी आनी बाकीच्या पुलीस धिरयो हाडपाक शकता काय धिरयो जातल्यो म्हणटा तुमी खातीर मडगांवच्यान हांव. आप पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक हाच्या आड अटक वॉरंट फोंड्या पुलीस स्टेशनात पावला असो दावो आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला. सप्तकाच्या निमाण्या दिसा मेरेन ताका अटक करचो म्हूण पुलिसांचेर दबाव घाला. तशेंच हे राजकीय कट भाजप आनी काँग्रेसीन मेळून रचला अशे आरोप वाल्मिकीन केल्या. भाजपाक आनी काँग्रेसीक हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या उमेदवाराक हात लावन दाखयात अशें आव्हान वाल्मिकीन दिलां. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्लो आम आदमी पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक हांच्या अडचणीत वाड जाल्या. सुमार 5 लाख रुपयाच्या चेक बाउन्स प्रकरणात कितलेशेच फावटी समन्स जारी करून न्यायालयात हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान मेर्शे न्यायालयान ताचे आड अजामीन पात्र वॉरंट जारी केल्लो. हो अटक वॉरंट फोंड्या पुलीस स्टेशनात पावला असो दावो करीत सप्तकाच्या निमण्या दिसा मेरेन आपाचो उमेदवार गितेश नायकाक अटक करचो म्हूण पुलिसांचेर दबाव हाडला असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला. भाजप आनी काँग्रेसी भितर हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या उमेदवाराक हात लावन दाखयात अशें आव्हान आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला. BJP आनी काँग्रेस पार्टी चवथाळ्या पयल्या दिसाच्यान आमच्या पार्टी फाटल्यान आनी आमच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान लागिल्ली आसा. पयलीं तुमी पळयलें मिडिया आनी सोशल मिडियाचेर अपप्रचार स्प्रेड करपाचो प्रयत्न केलो की आमी फक्त मतां फोडपाक आयल्या नाल्यार असली कामां करता, आमी ते करता. ताच्या मागीर तुमी पळयलो की बाब गितेशाक कॉन्टेस्टूच करून दिवचे ना अशें एक षडयंत्र ताणें रचयलें दोगांयनी मेळून आनी नॉमिनेशनाच्या वेळार ताजें नॉमिनेशनूच भायर उडोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण आतां नॉमिनेशन ताजें एक्सेप्ट जालें आनी इतले दीस बरो प्रचार चल्ला आनी लोकांचो प्रतिसाद पळोवन भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीक दोगांयकूय घाम सुटला. आनी इतलो घाम सुटला की तांणी आतां येदें व्हडलें षडयंत्र केलां की आमच्या कॅन्डिडेटाक अरेस्ट करपाचो. म्हणजे 4 दीस उरले कॅम्पेनिंगाक. हे 4 दिसान कितें घडोवंक शकता आमचो कॅन्डिडेट आनी आमची पार्टी हें चिंतून तांकां इतलो घाम सुटला की तांणी ताका अरेस्ट करून तुरुंगान घालून ताका कॅम्पेनूच करूंक दिवपाचें ना अशें षडयंत्र तांणी रचयलां. तुमी पळयलें की सोमारा एक नॉन बेलेबल वॉरंट काडले आमच्या कॅन्डिडेटाचे अगेन्स्ट एक खंयची तरी ओल्ड केसीन. आतां ह्या केसीन जशें सांगलें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की दॅट अरेस्ट वॉरंट हॅज रीच द फोंडा पुलीस आनी पुलिसांचेर खूब प्रेशर आसा की बाब गितेश नायकाक उखलून आतां विकेंड आसा कशें तरी भितर घालात आनी कॅम्पेनिंगाचे तितले उरल्या दीस ताका भितर दवरात आनी ताका कॅम्पेनिंग करूंक दिवं नाकात, लोकां पर्यंत पावूंक दिवं नाकात असो तांकां ऑर्डर आयला अशी आमकां म्हायती आयल्या. आमी लिपूंक ना. तुमकां कापासदाद आसा जाल्यार आमच्या कॅन्डिडेटाक हात लावन दाखयात तुमी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी संवसारभरांतल्या वखदां कंपनीक बंधनां घाल्यात. फुडल्या म्हयन्यांत अमेरिकेच्या प्रशासना कडेन करार ना जाल्यार कांय पेटंट केल्ल्या वखदांचेर 100% मेरेन आयात कर लायतले असो इशारो डोनाल्ड ट्रम्प हांणी फर्मा कंपन्यांक दिल्या.
संवसारातली फार्मासी मानपी भारतासयत पुराय जागतिक वखदा बाजारपेठेक आता डोनाल्ड ट्रम्पाच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणाची कडू डोस घेवची पडटली. इराण आणि अमेरिकेमध्ये वाढत आशिल्ल्या तणावात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी परकी पेटंट केल्ल्या वखदा वयल्यान थेट 100% आयात कर लावपाचे थारायला. अमेरिकेचे परकी वखदा वयल्यान अवलंबन उणे करप आणि संवसारीक कंपनींक अमेरिकेत उत्पादन सुरू करपाक लावप हो ह्या निर्णया फाटलो मुखेल हेतू आसा. ह्या निर्णयाक लागून संवसारभर वखदांचो उणाव जावपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. प्रशासनातल्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि दुर्लक्ष हाचे धक्को दिवपी आकडे उजवाडाक आयल्यात. वट्ट 168 प्रकरणांतल्यान 93 प्रकरणां अजून प्रलंबित आसात. बेकायदेशीर बांदकामां सावन सरकारी निधींचो गैरवापर मेरेन प्रशासनात नेमके कितें चल्लां आनी इतले केशी अजून कित्याक अडकल्यात, पळोवया हो खाशेलो अहवाल. प्रशासनातले अनियमितताय आणि भ्रष्टाचाराचे जाळे दिसान दीस वाढत आसा हे आकडेवारींतल्यान स्पष्टपणान दिसून येता. वट्ट 168 प्रकरणांतले 75 प्रकरणां सुटावे जाल्यात, तरी 93 प्रकरणांचो अजून चौकशी सुरू आसा वा प्रलंबित आसात. वर्सा प्रमाण आकडेवारी पळयल्यार 2021 वर्सा 68, 2022 वर्सा 79 आनी फुडल्या वर्सांनी प्रकरणांचो आंकडो वाडत आसा. ह्या प्रकरणांचो तपशील चड धक्को दिवपी आसा. CRZ वाठारात बेकायदेशीर बांदकाम, उदरगत ना आनी उल्लंघन, सत्तेचो गैरवापर आनी अधिकाऱ्या कडल्यान भ्रष्टाचार, खोटी कागदपत्रां आनी फटवणूक करपाचे प्रकार, तेच प्रमाण सरकारी निधीचो गैरवापर, निविदा प्रक्रियेत अनियमितताय, प्रकल्प फुटून नेम आडावप ह्योय गजाली उजवाडाक आयल्यात. ताजे परस चड गंभीर म्हळ्यार कागाळी आसून लेगीत अधिकाऱ्यांनी कसलीच कारवाय करूंक ना, म्हटल्यार स्पष्ट दुर्लक्ष. जमनीच्या व्यवहारांतय व्हड प्रमाणात अनियमितताय उक्ती जाल्या. जमीन हडप, बेकायदेशीर रुपांतर आनी नेमांचे उक्तेपणान उल्लंघन हे सगळे पळोवन एक व्हडलो प्रस्न उप्रासता, इतली केशी कित्याक प्रलंबित आसा आनी गुन्यांवकारांचेर केन्ना कारवाय जातली. प्रशासनाचेर सामान्य नागरिकांचो विश्वास तिगोवन दवरपा खातीर आतां ठोस आनी पारदर्शक कारवाय करप खूब गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव नव्या मार्केटांतल्या 2 दुकानांक मध्यान रात्री उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उजो कसो लागलो हाची म्हायती मेळूंक ना. मजगतीं हो उजो लागपाची घडणूक हुस्को करपासारकी आसा. फाटल्या 2 वर्सां सावन उज्याच्यो घडणुको घडच्यो न्हय, ताका लागून उपाय येवजण करपाची मागणी केल्ली अशी समाज वावुरपी चिराग नायकान सांगलें. सी राती म्हणजे सकाळी 2:56 आमकां कॉल येयल्लें मार्केटान उजो पेटला म्हणून. सो हे भितर जेन्ना आमी भितर येता ते मेन हितून फर्स्ट एक्सेस आहा. सो तेंचे पयलें 3रे शॉप व 4थें शॉप आसतलें टेलरींग अशें. याशीन शेख म्हणून ओनर आहा तेजो. ओनर म्हणजे तो चलयता. तो बॅगां तेजी बॅगां कपडे शिवपाचें काम करता तेजें. आनी सॉफ्ट ड्रिंकाचे एक हा दामोदर बोरकार तेजे दोन्ही एका लागून जळोन गेल्ली आहा. मशिनां आहा तेजी शिवपाची 500 मशिनां आहा शिवपाची. आनी ही एरिया जाली बरें जालें सगळ्याक स्प्रेड जावन आमी येवन इमिजिएटली येवन फायर फायटींग करून तो हाफ टँक म्हणटा ते भाशेन वॉटर टेंडराची ते मारून उजो पालयला इमिजिएटली. सो तो उजो कसो पेटलो तो अजून कांय कळना. चडशें शॉर्ट सर्कीट जावपाक शकता चड करून. जाल्यार तो अजून कळना ना कसो पयलो लायटीचे इलेक्ट्रीक सगळें तेंचें जळोन गेल्लें आहा हेजें. आनी तेजें सॉफ्ट ड्रिंक विकता तो दामोदर तेजें मातशें वयल्यानसान ताका स्प्रेड जाल्लो आहा. तेजें ताका मातशें डॅमेज जालें. हेजें सगळें जालां ल्हान हें 2x3 अशें.
ल्हान शॉपां और टू देखो आसपाना 2x3 आसपाना 2x3 अशी गल्ला तितली एरिया आहा तेका सो ल्हान शॉपां मडगांवकारांनो एक अत्यंत भयानक गजाल आज फातोडेर मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या मार्केटान जाली. थंय उजो लागलो. आतां देवादयेन कोणाक हार्म जालें ना, पूण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमी 2 वर्सां जालीं आमी सरकाराक सांगता, मडगांवच्या आमदाराक सांगतात आनी म्युनिसिपालिटीक सांगतात की थंय परिस्थिती बिकट आसा, ताजें रिनोवेशन घेवचें. आतां आय कॉंग्रेच्युलेट देम की तांणी तें रिनोवेशन घेतलें, पूण आमी सांगिल्लें तेन्ना रिनोवेशन घेवपाची गरज आशिल्ली विथ ऑल द कम्प्लायन्सीस कनेक्टेड टू हेल्थ, सॅनिटेशन एंड फायर. फायर सेफ्टी एंड कम्प्लायन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. एक बारीक सुद्दां थंय उजो लागलो न्ही, आतां तो कंट्रोलान आयलो, देवादेन कोणाक कांय जालें ना आनी असो उजो परत लागचो न्ही आनी बारीक कितें जाल्यार कोणाक जावचें न्ही अशें आमी मागता. पूण थंय फायर सेफ्टी आनी कम्प्लायन्साची गरज आसा. आमी 2दा मुद्दे काडिल्ले आसा. रिनोवेशन करता जाल्यार सारके तरेन करा, कित्याक इट इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस. इन एडिशन टू ह्युमन लायफ देर इज लॉट ऑफ म्हणल्यार लाखांनी रुपयाचो माल थंय आसता. आनी म्हाका दिसना म्हणल्यार तशे तरेन इन्शुरन्स तांणी घेतला काय ना, तो भयंकर प्रॉब्लेम जातलो, धंद्याचेर प्रॉब्लेम जातलो. एट द सेम टायम एक मडगांवकारांक जो पळय भंय उरतलो आनी जो पळय इमोशनल डिस्कनेक्ट जातलो मार्केटा कडेन, हाजे खातीर हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता, म्युनिसिपालिटी कडेन मागता की जे तुमी करतात ते सारके करा. मोस्ट इम्पॉर्टंटली कित्याक फॅब्रिकेशन जॉब खूब आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंटली फायर सेफ्टी एंड कम्प्लायन्स, हेल्थ रिलेटेड कित्याक हांवें पळयलां सिगरेजांनी खूब घाण उदक थंयच्यान सकयल्यान जे पळय फातर घाल्ले आसा ताजे सकयल्यान वता आनी इट कॅन लीड टू हेल्थ हजार्ड्स. सो हाजेर तुमी दुर्लक्ष करचें न्ही अशी एक म्हजी मागणी. सत्तरी माल कृषी प्रधान तालुको म्हूण वळखतात. हांगा वेगवेगळ्या प्रकारांची पीक घेतात. मात हालींच्या काळात सत्तरी मोठ्या प्रमाणात आंब्याचें उत्पादन घेतना दिश्टी पडटा. महाराष्ट्र राज्य आंब्या खातीर फामाद आसले तरी आता सत्तरीच्या आंब्याकूय मागणी वाडल्या. पाली सत्तरीचो शेतकार राजेश सिंग हाणें आपल्या बागायतीत मोठ्या प्रमाणात आंब्याची लागवड केल्या. सुमार 10 एकर जमनीत 1,500 आंब्याची झाडांच लायल्यात. वेगवेगळ्या 26 प्रजातींचे आंबे ह्या बागायतीत आसात. देखीक मानकुरा, सिंधू, हापूस, केसर, लडू, तोतापुरी या प्रजातीच्या आंब्यांचे पीक घेतात. आता सध्या आंबे पिकपा खातीर तयार जाल्ल्या उत्पन्न मेळपाक सुरवात जाल्या. राजेश सिंग हांच्या बागायतीतल्या आंब्यांक बाजारात बरी मागणी असून गोवा बागायतदार तशेंच हेर आस्थापना अंतर्गत हे आंबे विकतात. तशेंच गिरायकांचे मागणे प्रमाण गोंय, महाराष्ट्र, मुंबय आणि गुजरात अशा वेगवेगळ्या राज्यांनी आंबे धाडटात म्हणून राजेश सांगता. आमचेकडे आंबा आसा, काजू आसा. आंबाचे मेन म्हटल्यार म्हाजे कडेन केसर आसा, मानकुराद आहा, सिंधू आहा, रत्ना आसा, आम्रपाली आसा आनी बारीक बारीक अशी 26 व्हरायटी आसा. तर हे वर्सा पयली जी फ्लावरींग येयलें ती बरी सीड जाली आनी तेजे मागीर सेकंड फ्लावरींग मेल फ्लावरींग भरपूर येलो, तेजे खातीर सगळें फ्लॉप जालें. थर्ड फ्लावरींग बरें आसा. आतां म्हाजें हार्वेस्टींग सुरू आसा. केसर आनी मानकुराद दोनी थोडे हांव हार्वेस्ट करून दवरलेले आहा, म्हणजे फॉर ट्रायल. ते बरें पिकलें तें, म्हणजे 2 दिसांनी तेका आनी बरे कलर येतले. तर म्हाजे आतां ॲटलिस्ट 7-8 तारखेच्यान आमी सगळे गोवा बागायतदारचे जे स्टोर आसा, डिपार्टमेंटल स्टोर, तांकां घालूंक कॉमिस करतले. आनी ही म्हाजी जी केसर आसा ती प्रोडक्ट चड आसा म्हणून 70% हांव गुजराताक धाडटलो फॉर एक्सपोर्ट. करता ना 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 ते कितें करता तांकां, पण आमी गुजरात धाडटा, मुंबय धाडटा, थंयच्यान ते डिस्ट्रीब्यूट करता. सर तुमकां तुमचे लास्ट टायम भायर अमेरिकाक बी गेल्ले, सो ह्या वर्सा तुमचे कितें आसा? हे वर्सा वचपाचें खूब डिफिकल्ट आहा, एक्सपोर्ट जावपाचें खूब डिफिकल्ट आसा. आनी मानकुराद आमचे हांगाच खपता सगळे बरें. आनी आमी ऑर्गेनीक पिकयतले. तुमी बघूं शकता आमी हांव 2 ट्रक गवत हाडून दवरलेले आहा. गवतान फूल पिकयता? सगळे फूल गवतान पिकयता. हो पळय थंय 2 ट्रक गवत आहा. सो तुमी म्हणजे ह्या वर्सा तुमचे पीक बऱ्या प्रमाणात येयला, सो तुमकां देवानी हे वर्सा म्हाका खूब बरें दिलें. सो बाजारपेढी बरी मेळटली म्हणटा तुमी? हय 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 हय. आनी आमी ॲटलिस्ट 15 दीस बेगीन आसा न्हू. हय. जी आमी कल्चरल प्रॅक्टिसीस हे करता तेजेनी म्हाका 15 दीस पयलीं एडवांटेज मेळ्ळ्या. आतां साधारण आमी जी हे केलें कॅल्क्युलेशन, म्हाजे 15 टन ही आसतले
मानकुराद 10 टन माझे सिंधू असतले आणि 60 टन केसर. सर हे तीन व्हेरायटी आहा तीच ओळली आहा. फुडली आहा. होय आणि आणि बाकी बाकीची दोन असा असे होय. 2 झाडां. सो तुमची आता आम्ही आता कितली वर्सां जाली तुम्ही करता, सो तुमची जी गिरायक आसा ती डायरेक्ट तुमच्याकडे येता? होय 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 आमकां आता म्हणजे कस्टमराकडे वचपाचे हे ना, येता लोक. लास्ट इयर हांव फूल गोवा बागायतदार सप्लाय केलाय. आता त्यांचे डिमांड चालू आसा. लोक म्हणटात तांकां येवन विचारता वाडपयचे राकेशाचे आमो केन्ना येतलो रे, कितें आमी जे नॅचरली पिकयता आणि केमिकल तुम्ही खंयचे बी जाय तरी केन्ना बी कोणी व्हरून टेस्ट करपाचो. पेस्टिसायड रेसिड्यू अजिबात जावचे ना हेचे भितर. नमस्कार. सत्तरी ही कृषी प्रधान आसा आणि आमकां खबर आसा की सत्तरी खुबशे वेगळे पीक घेतले गेले वयता. आंबे हे फक्त महाराष्ट्रांतच जायना तर गोंयांत सुद्दां जाता आणि सत्तरीन मोठ्या प्रमाणात पीक घेवपी आमचे राकेश सिंग हे सुद्दां हांगासर एक प्रगतीशील आणि सक्सेसफूल एक शेतकारी आसा. गोंयचो आंबो ह्यो मानकुराद आसा. मात राकेश सिंग हेणे आपल्या शेतान वेगळे प्रकारचे एकूण 26 प्रकारचे आंबे लायलेले आसा आणि सध्या तेजे हार्वेस्टिंग सुरू जाल्ली आहा. गोंयचो आंबो म्हणटा तो मानकुराद आणि मानकुराद सुद्दां सध्या तेजे पीक घेवपाक सुरवात जाल्ली आसा आणि सध्या तेंच्यांनी आंबे काडपाक स्टार्ट केल्ले आसा. सध्या टप्प्याटप्प्याने आंबे काडपाक सुरवात जाल्ली आसा आणि बाजारपेठेत सुद्दां तेका खूब व्हडली मागणी आसा. एकूण 10 एकर जमिनीन तेंची ही आंब्याची लागवड आसा आणि 15 टन आंबे तेका मानकुराद मेळटा. तशेंच वेगळे केसर आसूनी, सिंधू आसूनी, तोतापुरी आसूनी, नीलम आंबे आसूनी अशे वेगळे 26 प्रकारच्या आंब्याची जाती तेणी हांगासर लायिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंयांत पयलेच खेप भव्य मराठी नाट्य महोत्सव घडोवन हाडला. गोमंतक नाट्य महोत्सव 2026 आणि आयोजित केल्ल्या या खाशेल्या महोत्सवात प्रेक्षकांक हांसप, कॉमेडी आणि मनरिजवणेचो दुप्पट डोस अनुभवपाक मेळटलो. 5 ते 9 एप्रिल मेरेन फोंड्या, म्हापसा, मडगांव आणि पणजे या 4 शारांनी सांजेच्या 7:30 ते 10:30 मेरेन या नाट्य महोत्सवाचो पोटभर आस्वाद घेवपाक मेळटलो. या महोत्सवात सूर्याची पिल्ले आणि लाडकी विहीण योजना अशी 2 नामनेची मराठी कॉमेडी नाटकाचो आस्पाव आसा आणि तातूंत नामनेचे कलाकारूय आसतले. नाट्य मोग्यांक एकाच तिकेटीत 2 नाटकां पळोवपाक मेळटली. त्या खातीर गोंयांतल्या नाट्य मोग्यांनी आपल्या कुटुंबा सयत या महोत्सवाक व्हडा प्रमाणात हाजीर रावपाचें आव्हान आयोजकांनी केलां. पळयात. आमचं नाटक जरूर बघा. नमस्कार मंडळी. गोव्यात पहिल्यांदाच रंगतोय गोमांतक मराठी नाट्य महोत्सव 2026. 5 एप्रिल ते 9 एप्रिल संध्याकाळी 7:30 वाजता फोंडा, हापसा, मडगाव, पणजी या शहरांमध्ये होणार आहे गोमांतक मराठी नाट्य महोत्सव हा भव्य सोहळा. यावर्षी या महोत्सवात आम्ही सादर करणार आहोत सध्या सगळीकडे गाजत असलेलं आमचं क्लासिक सुपरहिट कॉमेडी नाटक. प्राध्यापक वसंत कानेटकर लिखित आणि प्रतिमा कुलकर्णी दिग्दर्शित सूर्याची पिल्ले. तुम्ही गोव्यात कुठेही असा, फोंडा, म्हापसा, मडगाव, पणजी इथे येऊन खळखळून हसण्यासाठी आमचं नाटक जरूर बघा. नाटकाचं नाव लक्षात आहे ना? सूर्याची पिल्ले. गोव्यात एक खूप मोठं वादळ येणार आहे. हास्याचं वादळ. सगळे खूप हसणार आहेत. गोमंतक नाट्य महोत्सव 2026. लाडकी विहीण योजना. डॉक्टर म्हणतात जास्त हसणं आरोग्यासाठी चांगलं असतं आणि आम्ही तर फुल डोस घेऊन येतोय. 5 ते 9 एप्रिल मध्ये पोट दुखेपर्यंत हसायला तयार आहात ना? नाटकाचं नाव माहितीये ना? लाडकी विहीण योजना. टी टाइम खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.